GMCनूच वयतले बांबोळे वयतले हॉस्पिटलात एमर्जन्सी तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगला कितें प्रॉब्लम आहा जॅकेट एक्चुअली हे करून घेतला बरें प्रिंट बीन आमच्या चॅनलाचें नाव आयज कितल्या दिसांनी कॅमेरा हातीन घेतला व्हिडिओ करपाक तेजे मॉर्निंग जावंक ना गो अजून आनी सडनली हांवें व्हिडिओ घालपाचें बंद केलें हे गायज गुड मॉर्निंग तर सकाळची 9 जाल्ली आसा आनी सकाळी सकाळी आयज व्हिडिओ हांवें स्टार्ट केलो तुमी चिंतता आसतली आयचो व्हिडिओ सुप्रियान असो कितें स्टार्ट केलो काय म्हणून तर हालींच्या दिसांनी एकूय व्हिडिओ हांवें अपलोड करूंक ना खूब जाणां म्हाका कॉल करतात सुप्रिया तूं आसा तरी खंय तुवें अचानक व्हिडिओ घालपाचें बंद कित्याक केलें काय म्हणून तर म्हटलें तुमकां पयलीं अपडेट दिवया व्हिडिओ स्टार्ट करच्या पयलीं तर हालींच्या दिसांनी कांयच हांवें अपलोड करूंक ना शॉर्ट व्हिडिओ सुद्दां ना आनी एक्चुअली जशें म्हाका कॉल येवपाक लागले ना तेन्ना हांवें कम्युनिटीचेर पोस्ट केलें की हांवें व्हिडिओ कित्याक घालिना एक्चुअली ते म्हाका खरें सांगूं ना जाल्यार टायमूच गावूंक ना की तुमकां इन्फॉर्म करूं तितलो टायमूच नासलो की इन्फॉर्म करतले आनी सडनली हांवें व्हिडिओ घालपाचें बंद केलें तर एक्चुअली न्हय काल राती मागीर हांवें कम्युनिटीचेर पोस्ट केल्लें की एक्चुअल रिजन कितें आसा तेका लागून हांव व्हिडिओ घालिना म्हणून घालपाक पॉसिबलूच जायनासलें तें सो आयज कितल्या दिसांनी कॅमेरा हातीन घेतला व्हिडिओ करपाक म्हटल्यार 4-5 दीस जाले आय थिंक सो आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता तर एक्चुअली न्हय म्हाजो एक फॅमिली मेंबर न्हय हॉस्पिटलान आसा GMCन आसा बांबोळे एडमीट आसा तेका लागून म्हणटा तशें पॉसिबल जायनासलें म्हाजो क्लोज फॅमिली मेंबर आसा GMCन एडमीट आसा आनी हालीं 4-5 दीस आमी त्या हितून आसा सो तेका लागून न्हय व्हिडिओ करप बीन तें पॉसिबल जायनासलें आनी आतांय बीन म्हणटा तशें हांव रेडी जावन GMCनूच वयतलें बांबोळे वयतलें हॉस्पिटलान सो पळोवया आयज डिस्चार्ज दिवपाचो आसा डॉक्टर थंय वचूनच कळटलें कशें कितें आसा तें सिच्युएशन सो बाकी ओवरऑल देवाच्या कृपेन सगळें बरें आसा सगळें बऱ्या तरेन जालें आनी म्हाजो क्लोज असो फॅमिली मेंबर आसा तर म्हणटा तशें आतां GMCन वयतलें हांव त्या दीस सुद्दां गेल्ली म्हटल्यार त्या दीस एक्चुअली बसीन गेल्ली बट बसीन सांगपाक गेलें ना खूब टायम वेस्ट जाता आनी तुमकां परवरी खबरूच आसतलें ट्रॅफीक कितलें जॅम जाता सामकें सो बसीन पॉसिबल जायना सो पॉसिबल जायना म्हटल्यार टायमार पावप पॉसिबलूच जायना तेका लागून आतां हांव बायकीनूच म्हटल्यार संजू वांगडाच वयतलें जेवण घेवन वयतलें आनी डिस्चार्ज जर दिलो जाल्यार बरेंच जालें आनी तेज्या भायर म्हाका सुद्दां मातशी थोडीशी थंडी जाल्ली आसा आवाज तुमी आयकूच शकता म्हाजो सो तेकाच लागून पॉसिबल जायनासलें व्हिडिओ बीन करपाक आनी म्हाका टायमूय असो गावना तुमकां इन्फॉर्म करतलें म्हटल्यार बाकी खूब जाणांनी म्हाका विचारलें सुद्दां इवन म्हाका GMCन सुद्दां म्हाजे सबस्क्रायबर गावले ते सुद्दां विचारताले की सुप्रिया कितें जालें व्हिडिओ कित्याक घालिना सो रिजन हे आसलें आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार म्हाका एक ऑर्डर सुद्दां दिवपाक जाय ज्या वॉर्डान म्हणटा तशें म्हाजी फॅमिली मेंबर आसा ना त्याच वॉर्डान म्हाका एक सिस्टर गावली आनी ती म्हाजे व्हिडिओ पळयता खंय सो तिणी म्हाका मसाल्याची ऑर्डर सुद्दां दिल्ली आसा ती खूब टायम जालो म्हाका कॉन्टेक्ट करताली बट कॉन्टेक्ट जायनासलें बट लक इतलो बरो की त्याच वॉर्डान ती आसली आनी त्याच वॉर्डान म्हाजो फॅमिली मेंबर सुद्दां आसा सो म्हटल्यार हांव आयज येवपाचेंच आसा ऑर्डर घेवन येता सोमती सो ती ऑर्डर हांव दितलें कारण आतां डिस्चार्ज आयज दिवपाचें आसा आनी मागीर काय म्हाजें GMCन वचप जावचें ना तेका लागून सो म्हटल्यार तुमकां अपडेट दिवया कारण खूब जाणां मागीर हें करतात ना रिजन कितें आसा तेका लागून खुबश्या जाणांचे ऑर्डर सुद्दां घालपाचें आसलें बट तें पेंडींग आसा ऑर्डरी हांवें घालूंकूच ना कारण टायम एडजस्ट जायनासलो तेका लागून सो एकदां सगळें सेट जाल्या उपरांत म्हटलें फॅमिली मेंबराक घरा हाडल्या उपरांत मागीर काय येना सो मागीर ओके आसा मागीर ऑर्डर बीन घालतलें हांव तर चला अजून रेडी बीन जावंक ना अशेंच बसलां जस्ट म्हणटा तशें ब्रश बीन केलो व्हिडिओ म्हटल्यार स्टार्ट करया वचपाक भायर सरल्या उपरांत मागीर इन्फॉर्म करूंक गावचेंच ना सो संजय आतां येतलो संजय म्हाका व्हरोन हाडटलो मागीर कामाक वयतलो पळोवया आतां थंय वचूनच कळटलें टायम कसो कितें हे जाता तो डिस्चार्ज म्हटल्यार 10 उपरांतूच डॉक्टर येता न्हय तेच्या उपरांतूच कळटलें सो रेडी बीन जाता च्या बीन घेता आनी मेळटा मम्मी डबो करता कारण डबो घेवन वयतलें हांव जेवण घेवन वयतलें सो त्या दिसा आमी गेल्ली तेन्ना फूल डे रावल्ली सकाळीं गेल्ली सांजची घरा कडेन येयल्ली
बट आईच खबर ना कशें कितें आसा तें. तर चला रेडी जाता, च्या बीन घेता आनी रोकडीच भायर सरतली. 10:30 म्हटल्यार म्हाका GNCन पावपाक जाय. बट डिपेंड ट्रॅफिक कशें मेळटा तेजेर सगळें डिपेंड. आनी म्हाजो फेस पळयात डल जाल्लो आसा सामको, सोडून घाला. तर चला रेडी बीन जाता आनी मेळटा तुमकां मागीर मेळटा. कितें कितें सो गायज हांगसर न्हय संजय पावलो सुद्दां आमगेर हो पळयात. पूण आजून म्हाजी तयारी जावंक ना. म्हटल्यार सगळो प्लॅनूच चेंज जालो. रेडी जावंक ना हांव, कारण म्हटल्यार न्हय मेन प्रॉब्लम जालो तो म्हटल्यार डिस्चार्ज दिलो सुद्दां. म्हटल्यार आमच्या फॅमिली मेंबराक डिस्चार्ज दिवन ती घरा सुद्दां गेली, वचपाक गेली. सो बेगिनाच डिस्चार्ज दिलो. म्हटल्यार डॉक्टर आयज सॅटर्डे न्हय, आयज सॅटर्डे आसा, म्हणजे तुमकां मे बी हो विडियो संडे ऑर मंडे मेळूं शकता. सो सॅटर्डे आसा आयज. सो डॉक्टर बेगिना येयलो आनी डिस्चार्ज दिलो. सो ती घरा गेली आनी आतां आमी जेवण घेवन डायरेक्ट खंय वयतली रे, सांकळे वयतली. सो तेज्या मागीर संजय कामाक वयतलो. सो सगळें कन्फ्युजन आसा, तेका लागून आजून हांव रेडी जावंक ना. एक्चुली रेडी जावपाक जाय आसलें. आजून च्या सुद्दां घेवंक ना. खबर आहा तुका संजय, च्या घेवंक ना आजून आमी, कारण गॅस फूल म्हणटा तशी बिजी आसा जेवण करपाक. सो सगळी गडबड जाली. हय आतां आमी थंय वयतली न्हू, शिफ्ट जाल्या उपरांत न्यू हे घेतली. आनी आमगेर घरा कडलें काम चालू आसा, प्लास्टर करतात. सो थंयूय पळोवचें पडटा. प्लास्टर स्टार्ट जालें आयच्यान. सो मम्मीची धांवपळ, हांगा वच थंय वच, ते कर ते कर. सो अशें आसा. आतां पळोवया, अपडेट दिता तुमकां थोडो थोडो. आयचो व्हिडियो जो आसा तो लॉंग नासतलो, चड शॉर्ट दवरतलें कारण पॉसिबल जायना ब्लॉग करपाक. तरी बट तुमकां अपडेट मेळोंक जाय म्हणून ब्लॉग करता हो. तर चला फुडलो अपडेट तुमकां मागीर दिता, बारीक बारीक अपडेट दिता. सो चला. कितें करूंक येयल्लो, व्हिडिओ बंद जाता आनी आळस काडटा, अशें आसलें न्हू. कितें पयलें तेजी बीन गडबड आहा. सो हे पळय तेणी जॅकेट एक्चुली हे करून घेतला, बरें प्रिंट बीन आमच्या चॅनलाचें नांव. बट तें दाखोवपाक सुद्दां टायम ना, कारण आमची धांवपळ गडबड सामकी. सो हे पळयात बरें जॅकेट केलां तेणी. दाखयतलें तुमकां बरें व्हिडिओ जेन्ना आसतलो न्हय तेन्ना दाखयतलें. तर चला मागीर मेळटा तुमकां. तर गायज हांगसर न्हय टायम पळया 11:30 जायत येयली आनी आतां आमी च्या पितली. मम्मी चल यो 12 जातली च्या घेता म्हणसर. सो आत्तां म्हणटा तशें हांव च्या घेवपाक बसला. टायम तर तुमी पयलोच आसतलो, 11:30 जायत येयली आनी 11:30 च्या घेता पळयात. आमची सामकी गडबड आसा चालू. तर कितल्यांक भायर सरता काय खबर. तेज्या उपरांत संजय कामाकूय वचूंक जाय, तेका लेट जातलो. आनी हांव म्हणटा तशें रेडी जावंक ना. आतां रेडी जातलें हांव. आनी कावळो हाडटा पळयात. भायर शीत आसा न्हू मम्मी, शीत आसा भायर, खातलो तो. केद्यान आवाज करता पळय सामको, भरपूर हाडटलो खावपाक. तर पावली आसतली ती हॉस्पिटलांसून. सो पावली आसतली ती घरा कडेन बी. आमी वयता म्हणसर म्हणटा तशें मातशें सॅड करतली, कारण 4 दिसा उपरांत घरा कडेन गेल्या उपरांत कितले रोमड आसतलें न्हय. सो कजन बीन म्हाजें करतलें मातशें. पळोवया पॉसिबल जाल्यार हांव ताका हेल्प करून येतलें, नाल्यार हांव डायरेक्टूच परत रिटर्न येतलें घरा, कारण रावपाक पॉसिबल ना तेका लागून. सो च्या घेता पळयात. रोस आनी चपाती आसा. हांगसर हांव न्हय घेवन बसला चपाती. मम्मीन चपाती बांदल्या भरपूर आमकां लागून आनी व्हरपाक लागून सुद्दां. व्हरपाक लागून सुकें बांदलें हें आमकां तुपाचें, म्हटल्यार म्हाका तुपाचें लायक आसा. आनी त्याच बरोबर आयज मम्मीन रोस केला, म्हटल्यार डबे व्हरूंक जाय न्हू हॉस्पिटलान, तेका लागून आमकांय बीन रोस केल्लो आनी व्हरपाक लागून. सो नुस्त्याचें आसतलें आयज कितें तरी. आनी हांगसर चाव आसा. सो ही पळयात चाव एन्जॉय करता, बेगिना रेडी जाता आनी फटाफट आतां भायर सरता. ऑलरेडी बरो लेट जाल्लो आसा तेका लागून. आनी कडक वच सुद्दां आसा. सो चला हे खाता बीन चाव घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां.
कसले रे बाबा कडक वत, याक वतान आमकां वचोंक जाय. टायम कितलो जालो? 12 जाली न्हू, 12. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा. व्हिडिओ तर सकाळी स्टार्ट केलो बट तुमकां हाय हॅलो करूंकूच नासलें. सो फायनली सगळे रेडी जाले, जेवण बीन सगळे बॅग बीन हांवें रेडी केलें आनी GMCन वयची ना आमी, डायरेक्ट हांव मावशेगेर वयतलें म्हाज्या. म्हटल्यार सांगपाक गेल्यार एक्चुली न्हय, म्हाजी धाकटी मावशी हॉस्पिटलान आसली. सो म्हटल्यार तुमकां कळत आसतलें, क्लोज फॅमिली मेंबर म्हटल्यार म्हाजी धाकटी मावशी हॉस्पिटलान एडमीट आसली. सो तेंगेरूच वयता हांव डायरेक्ट आतां. आनी ऑर्डर सांगपाक गेल्यार न्हय, सो सिस्टरीक हांव कॉल करतलें की सिस्टर, ऑलरेडी सिस्टरीक खबर आसलें मावशेक आयज डिस्चार्ज दिवपाचें आसा. तेच वॉर्डान आसली न्हय ती. सो तिका खबर आसलें, सो तिका हांव कॉल करतलें की हांव GMCन येवंक ना म्हणून. मागीर नेक्स्ट टायम परत स्पेशली वयतलें आनी दिवन येतलें. तर साखळे वयतलें आनी सांजचें येतलें मागीर हांव, कारण 4 दिसांनी आतां घरा कडेन वयता म्हटल्यार कजनाकूय मातशी हेल्प जातली ना, घरा कडेन निवळ कर हे कर, कारण मावशी तर कांय म्हटल्यार करूं शकना तेका लागून. सो चलया. आनी सजय म्हाका सोडटलो आनी कामाक वयतलो, मागीर येताना घेवन येतलो. चल यो. जॅकेट घातला हांवें, गरमी सामकी. बॅग घे आं एक. सो बॅग घेता. हेवी आसा सामकें, जेवण आसा न्हू भितर. घालू? वतंग दिवं नाका कितें? वतंग आसा. चल या. ऑलरेडी आमकां लेट जाला आनी हांगसर पळया रोड फूल आसा सामको. म्हटल्यार रोड हो बारीक आसा आनीक लेट जातलो आमकां. कितें रे? कितें म्हणटा न्हू? कितें तरी रस्त्याचें काम चालू आसा आनी आमी आसा दुमाशा. लोकांचे काजी बीन लागले. एका ट्रकाक लागूनच जॅम न्हू. years later. खबरी गेला कितें? हांव चेक करून येतो. सो गायज, सांजची न्हय 5 जाली आनी आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. म्हटल्यार वदळच्यान येयले व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना. सो आतां म्हटलें ब्लॉग कंटिन्यू करया. आनी सद्या मावशी रेस्ट करता आनी येवच्या येवन भरपूरशें काम आसलें, कारण मावशी बीन म्हणटा तशी हॉस्पिटलांतसून येयल्ली. सो खुबशें कितें आसलें, क्लिनींग करप हें करप, तेका लागून म्हणटा तशें येवन ब्लॉग कंटिन्यू करूंक गावोकूच ना. संजय येयलो बीन, च्या बीन घेतलो आनी कामाचेर गेलो. सो सांजच्या टायमार तो म्हाका व्हरपाक येतालो आनी सद्या हांव आसा, मावशी आसा, मावशेचें चेडूं आसा, तेच बरोबर म्हणटा तशें मावशेचो चेडो आसा, मावसो आसा, ही सगळीं जाणां आसात. सो जागरण न्हय हॉस्पिटलान, तेका लागून रेस्ट करता. सो म्हटलें व्हिडिओ आतां कंटिन्यू करया आनी जेवली बीन आमी. सो पळोवया आतां घरा कडेन केन्ना वयतले त्या. आनी हांगसरूच बसलीं सगळीं जाणां, बट आतां खबरीक कोण ना कोण येत आसतना. सो तेकाच लागून मावशेचो चेडूं आनी चेडो भायर गेला. सो मागीर तुमकां वयच्या पयलीं मेळयता, हाय हॅलो करता. सो आनी मावशे गेले माजर न्हिदला पळयात हांगसर, दाखयता हां पळयात तुमकां. पळयात न्हिदला, पळयात हांगसर न्हिदला. हय हय, क्यूट कशें न्हिदला पळयात. बरें न्हिदला न्हू. पळयात पळयात शिपडी हालयता पळयात कशें. न्हीद 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 तूं न्हीद आं. सो वयर न्हिदलाय पळयात.
वाड करून न्हिदले पाहिजे आता. सो पहिलं नाही बरें न्हिदला सामकें क्यूट अशें. आनी आतां चाव बीन करपाक जाय, चाव पिवपाक जाय. सो पळोवया, हांवूय आतां भायर वयतलें कारण कोण तरी येयला खबरी. सो पळोवया, चेक करता हांव कारण ती भायर बसल्या म्हटल्यार कोण तरी येयला म्हणून भायर गेली ती. सो पळयता, दाखयता मागीर तुमकां वयच्या टायमार. कजनां म्हटलें मावशे चेडूं चेडो बीन हे करतले. सो एक्चुली आतांच हांव दाखयतलें आसलें तुमकां बट कळ्ळें न्हय तुमकां कोण येयला म्हणून ती भायर गेले. सो चला मागीर मेळयता तुमकां. तेजें मॉर्निंग जावंक ना गो अजून. कितें ना ना उठोंक ना ते, उठोंक ना उठोंक ना ते. तर कांयच हे पॅची तू हांगसर नानींक उठयता बट ते उठना पळय, न्हिदला कशें. जागे आसा ते. कितें रीड करता तूं? सांजे टायमार थोडे येता पूण न्हू. सो गायज सद्या नाही टायम जाला 8 आनी अजुनूय हांव मावशेगेरूच आसा कारण संजय अजून येवंक ना. ताका येवपाक टायम जातलो कारण तो लेट गेल्लो न्हय ताका लागून. आनी चितू आनी हांगसर हांव बसला म्हटल्यार मावशेचो चेडूं आनी हांव बसला. मावशेचो चेडो जो आसा तो जिमाक गेला. केन्ना येतलो जिमानसून तो? सो सद्या आमी बसल्या आनी सगळी हे करून बीन वयतले, मातशें हेल्प बीन करूंक वयतले. सो ओवरऑल सगळें केलें म्हटल्यार गरम बीन करून दवरला. सो तितलीच जेतूक मातशी हेल्प म्हाजे कडसून. सो प्रॉपर 8 जाली आनी आयचो व्हिडियो ना कट टू कट हांवें केलो. चड म्हाका शूट करूंक गावना, सामकें बिजी उरलें हांव. सो पळोवया फाल्यांच्यान परवाच्यान ब्लॉग सारके कंटिन्यू करूंक जाय. आनी हे पळय चितू आसा हांगसर दाखयता तुमकां. हे पळय चितू हांगसर बसला कितें तरी रीड करता, हाय करता तुमकां. आनी सद्या बिट्टू केन्ना येतलो? हय तेमसर आसतली न्हू आमी. सो सद्या तो जिमाक गेला. सो जिमानसून 9 बीन असो येतलो. सो सद्या हांव आनी ते बसला आनी मावशी भायर आसा सद्या. दुसरे व्हिडियोय बीन पळोवया ते केन्ना अपलोड जाता तो. सो पळोवंक जाय केन्ना अपलोडींग जाता, केन्ना एडिट करूंक गावता तो म्हाका. सो तसो मेळटलो तुमकां फाल्यां परवा बीन मेळत एखादर. सो संजय येयल्या उपरांत आमी सोमतीच भायर सरतली. फ्रेश हांव घरा वचूनच म्हटल्यार फ्रेश घरा वचूनच जातलें. हांगसर फ्रेश जा म्हणटाली मावशी बट हांवें कपडे कमी हाडले, तितले हाडूंक ना. सो म्हटल्यार घरा वचूनच जातलें. आनी आमी वयच्या पयलीं बिट्टू येयल्या पुरो म्हटल्यार मावशेचो चेडो येयल्या पुरो. केन्ना टायम जाता न्हू. आनी केस बीन पळय म्हाजे कशें जालें. वयतना वयर बांदतालें हांव सामकें. सो चला मागीर मेळटा तुमकां संजय येयल्या उपरांत. धाकटो असो अपडेट दिता. आनी मावशे गेले नानी म्हटल्यार माजर ज्यो आसा तेजी सकाळ अजून जावंक ना, ती अजुनूय न्हिदला. केन्ना उठटले? लेट. आनी मागीर रातभर जागे. सो न्हिदोन आसा ते मागीर उठटले. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. लोक घेता आसतले. आमी हांगसर पार्टी हय ह्या टायमार लोक घेवन रेडी जाता. आमी पॅटीस खाता आनी ज्यूस. सो गायज आयज न्हय खूब दिसांनी असो व्हिडियो करपाची ट्राय केली हांवें बट तो फूल कंप्लीट असो जावंक ना. कंप्लीट करूंक पावूंकूच ना म्हटल्यार कॅप्चर करूंक पावूंकूच ना. खंय ना खंय बिजी उरलें. आनी हांव हें बी जाणा की तुमी एडजस्ट करून घेतली म्हटल्यार 2-3 दीस थोडे दीस आतां मातशें एडजस्ट करून घेया. सो गायज आतां आमी वचपाक भायर सरली घरा कडेन. आनी आयचो व्हिडियो जो आहा तो कंटिन्यू करूंक पावूंकूच ना. सो तुमी एडजस्ट करून घेया कारण एमर्जन्सी तुमकां ऑलरेडी हांवें सांगला कितें प्रॉब्लम आहा तो. सो आतां आमी घरा कडेन वयता आनी हांगसरूच आयचो व्हिडियो ना एंड करता. जितलो जालो तितलो हांवें कॅप्चर केलो. सो चला तर आयचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडियो आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडियोन. त्या आमचा देव बरें. बाय. ऑलरेडी टायम तितलो जालो रे.